गोंयभर मनयलो 17वो प्रजासत्ताक दीस। आडवाणीन लायली हजेरी सरकारी कार्यावळी। नव्या मांडवी पुलाचेर हुबलो 100 फुटी तिरंगो। भाषा माध्यमाचेर उपाय सांगपाचो आमकां अधिकारच नाशिल्लो। भास्कर नायकान दिलो प्राथमिक शिक्षणाचो अहवाल। समितीन दोंगर कोरातून काढलो हुनीर भायर। गोविंद गावडेच्या उतरांनी शिरशिरलें सरकार। पक्षान भायर सरूया म्हटल्यार आयकुचेच पडटलें म्हणटा सुदीन। जाल्यार विजयाच्या कोतान तशें कितें जावं नजो। फुडल्या प्रजासत्ताक दिसा मेरेन मेळटलें कब्रस्तान। विजयान दिलें मडगांवच्या मुस्लीम फुडाऱ्यांक उतर। आचारसंहिता सुरू जावचे आदीं सुरू जावं येता काम। जागो सांगपाक मात दिलो न्हयकार। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। 17वो प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन आनी देशभक्तीचे दिश्टावे दीत पुराय गोंयभर उमेदीन मनयलो। प्रजासत्ताक दिसाची राज्य पावण्यावेली कार्यावळ पणजेच्या कांपाल मैदानाचेर जाली। राज्यपाल मृदुला सिन्हाचे हस्तुकी तिरंगो हुबयलो। ह्या वेळार आदलो गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी हजर आशिल्लो। भारताचे घटना समितीन राज्य घटना स्वीकारले उपरांत 26 जानेवारी 1950 सावन भारतीय राज्य घटना चालीक लागली। राज्य घटना चालीक लावन भारतान लोकशाहीच्या नव्या पर्वाक सुरवात केल्ली अशें राज्यपाल मृदुला सिन्हान सांगलें। ह्या सुवाळ्या निमतान वेगवेगळ्या शाळांच्या तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या भुरग्यांनी विविधतायेंतल्यान एकचाराचें दर्शन घडयलें। पळयात हो आनंद सुवाळो। भारतीय संविधान भारत के लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का अभिरक्षक है और इसलिए मैंने सोचा कि संविधान को सरल तरीके से और जिस भाषा को वे समझते हैं उस भाषा में जन जन तक ले जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम को दूसरे वर्ष भी पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रजासत्ताक दिसा निमतान दिल्लीच्या राजपथाचेर जाल्ले परेडीत गोंयचो चित्ररथय आशिल्लो। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरती अब आ रही है गोवा की झांकी। विषय अमन जहां पर कायम है, सर्वधर्म संभाव। चानयेच्या पिला तुका तीन पाटात येवकार दिता तुमका गोंयची वाट। चानयेच्या पिला तुका तीन पाटात येवकार दिता तुमका गोंयची वाट। मडगांवां नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायन तिरंगो हुबोवन मानवंदना स्वीकारली। पोलीस सब इन्स्पेक्टर सुरेश नायक हांच्या नेतृत्वासकट पोलीस संचलन मडगांव आणि खास इनामां दवरिल्लीं आसात। म्हापशा माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेन तिरंगो हुबयलो। वेगवेगळ्या शाळांच्या भुरग्यांनी हे कार्यावळीत वांटो घेतलो। फोंडेच्या इतिहासीक क्रांती मैदानाचेर प्रजासत्ताक दिसाची कार्यावळ जाली। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान तिरंगो हुबोवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार फोंडेचो आमदार रवी नायक हजर आशिल्लो।
वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर प्रजासत्ताक दिसा निमतान कार्यावळ जाली. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोच्या हस्तुकी तिरंगो हुबयलो. is Municipal High School Vasco, being led by Miss Aishwarya Lamani. Next in line. प्रजासत्ताक दिसा निमतान बाळे रक्तदान शिबीर घडोवन हाडले. उपरांत प्रजासत्ताक दिसाची कार्यावळ जाली. कार्यावळीक विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार आणि कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायस हजर आशिल्लो. गोवा 365 खातीर गोंयभरचे आमचे खबराकार. भाषा माध्यम आणि प्राथमिक शाळांक अनुदान दिवपाच्या विशयाचेर स्थापन केल्ले समितीन दोंगरकोरातून हुनीर भायर काडला. हे समितीचो अध्यक्ष भास्कर नायक सांगता तांकां ह्या विशयाचेर सुचोवण्यो करपाचो अधिकारच सरकारान दिवंक नाशिल्लो. 2.5 वर्सांनी हो अहवाल तांणी सरकाराक दिला, पूण तातूंत सुचोवण्यो आसात त्यो फकत प्राथमीक शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाचेर, भाशा माध्यमाच्या प्रस्नाचेर न्ही. हे समितीचो अध्यक्ष प्राचार्य भास्कर नायक सांगता ते प्रमाण सरकारान तांकां अधिकार दिल्लो तो माध्यम आणि अनुदानाच्या प्रस्नाचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो आसात त्यो एकठांय करपाचो. समिती कडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्यो त्यो फकत प्राथमीक शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाचेर. म्हणटकीर आता भाशा माध्यमाचो प्रस्न परत पावला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे अखत्यारीत. सरकारान आमकां 2 गजाली सांगिल्ल्यो. पहिली गजाल, ज्या थोड्या इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक जे ग्रांट दिल्ली आसा ती ग्रांट चालू दवरची काय ना ह्या संदर्भात लोकांची मतं कितें. 12 तालुक्यांतल्या लोकांनी जी मतां आमच्या मुखार मांडली ती आमी त्या मतांची आमी नोंद करून घेतली. ती मतां आमी बरयली आनी तांचे ते तो लोकांक कितें दिसता ते आमी आमच्या रिपोर्टांतल्यान सरकाराक दिले. कमिटीचो जॉब मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन खंयचो आसतो हें सांगपाचो जॉब कमिटीचो न्ही. कमिटीक वी मॅन्डेट नाशिल्ली. कमिटीक आशिल्ले मॅन्डेट ज्या प्राथमीक शाळा इंग्लीश मिडियमाच्या कांय शाळा जांकां ग्रांट दिल्या ती चालू दवरची काय विड्रॉ करची हाचेर लोकांची मतां. ती मतां एक कडेन करून आमी लोकां मेरेन पावयली. दुसरो मुद्दो जो खूब म्हत्वाचो आसा तो मुद्दो म्हणजे प्राथमीक शिक्षणाची क्वॉलिटी दर्जो हो कमी आसा. ह्या आमच्या कोंकणी मराठी मिडियमांतल्या शाळांचो दर्जो बरोच कमी आसा आनी तो दर्जो सुदारपाचे दृश्टीन कितें करूं येता आनी त्या हाजेर कमिटीन खूब मोलादीक सुचोवणी केल्ल्यो आसात. प्रिंसिपल MS कामत एक पयली रिपोर्ट आशिल्लो तो रिपोर्टाचो आमी ह्या संदर्भ घेतला. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री असताना 2016च्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यात हो वादग्रस्त प्रस्न सुटावो करपा खातीर 17 वांगड्यांची भास्कर नायक समिती स्थापन केल्ली. तिका फुडें मुजतवाडी दिल्ल्यो. आता 2 वर्सां 5 म्हयन्या उपरांत समितीन हो अहवाल शिक्षण संचालक नीला मोहनना कडेन दिला. अहवालाक इतलो वेळ कित्याक लागलो ताचेर भास्कर नायक आपले रजाव दिता. रिपोर्ट सबमीट करपाक थोडोसो टायम लागलो ही गजाल खरी, पूण तो जो टायम लागला ताका वेगवेगळे फॅक्टर्स आसात. आमी शाळांच्या पालकांक मेळूंक वताले, प्रत्येक तालुक्यांतले आमी पालकांक मेळूंक वताले आनी ह्यो मिटिंगो सगळ्यो त्या तालुक्यांतल्या एरियाचे मार्फत त्या शाळांतले पेरंटांक हे करताले. जवळ जवळ 1000 वयर पेरंटांनी आमच्या मुखार आयले वेगवेगळे तालुक्यांतल्यान. आनी मदीं सुट्यो आयल्यो, मदीं चवथी आयल्यो, दिवाळी आयली, मे वेकेशन आयलें आनी जेन्ना पेरंटूच आमकां मेळूंक शकले ना. आतां म्हजी कांय पर्सनल कारणाक लागून रिपोर्टाक खरो लेट जर जाला जाल्यार एक 4-5 म्हयन्याचो लेट जो म्हजे पर्सनल कारणाक लागून जाल्लो आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सुदीन ढवळेकारा खातीर मंत्री गोविंद गावडेन जातीचो उल्लेख करपी पोजडी उतरां वापरिल्ल्यान युती सरकार कोसळटलें अशें जावं नजो अशें गोवा फॉरवर्डाक दिसता. पूण मगोवप ही शक्यताय न्हयकारिना जाल्यार हो वाद आपापसात मिटोवचो अशें भाजपाक दिसता. बिरेस्तारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत गोविंद गावडेन मगोपा फुडारी सुदीन ढवळेकाराचेर चढाय करतना पोजडी उतरां वापरली. दुसरेच दिसा गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान भायर काडपाची मगोपान मागणी केली. मगो पक्षान सरकारांतल्यान भायर सरपाचो निर्णय घेतलो जाल्यार आपूण तो न्हयकारपाक शकचो ना अशें सुदीन ढवळेकारान म्हटलां. जे दुसरे मंत्री गोविंद गावडे यांच्यामुळे हो प्रकार घडलो. त्यांनी जे आमच्या
सुनील ढवळेकर म्हणजे आमच्या नेत्याचेर जे वेगवेगळे शिवे ताका गाये दिल्यो, तांकां मारूंक गेले, तांकां धमकी दिली, ही गोष्ट खरें म्हणल्यार निशेध करपाची आसात. हेजेर आमचें म्हणणें आसा की तेजेर ताबडतोब कारवाई जावची, ताका मंत्रिमंडळांतून काडून उडोवचो गावडे, अशी आमची मागणी आहा. 4 दीस तरी ना, ते मागीर ठरयतले न्ही, आमी सांगले न्ही, सेंट्रल गव्हर्मेंटची मिटींग घेतली आनी ते ठरयतले कितें ते. ज्या मनशांनी पयर काही गोष्टी एका मंत्र्यान केल्यो त्यो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या फुडें, सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी ताका खबर आसा आनी ताजेर म्हाका ह्या वेळार भाश्य करपाचें ना. हो म्हजो प्रामाणीक हेतू आसा. ज्यो गोष्टी मुख्यमंत्र्या मुखार घेतले ताचे यथायोग्य निर्णय ताणें घेवपाचो आसा, तो निर्णय घेतलो अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्षान 4 दिसांची मुदत दिल्या ताका मंत्रिमंडळान काडचो म्हणून. 4 दिसांची मुदत दिल्या, ती कितें चवकशी हांव करता. आज हांवें पेपरार ती वाचल्या, काल हांव नाशिल्लो म्हजे आमच्या मांडवी ब्रिजाच्या उद्घाटनाच्या खातीर हांव सारको बिजी आशिल्लो. आनी कितें रेजोल्युशन घेतलां काय मोगो पक्षान रेजोल्युशन घेनासतना पत्रकार परिशद घेतल्या, हेकाय इम्पॉर्टंट आसा. पत्रकार परिशद ही इम्पॉर्टंट नासता. एक्झिक्युटीव कमिटी जो निर्णय घेता तो प्रत्येक आमदाराचेर बंधनकारक आसा आनी जी एक्झिक्युटीव कमिटी निर्णय घेतली ती म्हजेरूय बंधनकारक आसतली. पूण ह्या विशयावेल्यान सरकार कोसळूं येता ही शक्यताय गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान न्हयकारल्या. हो विशय वेगळे तरेन हाताळूं येता अशें ताका दिसता. पळयात तो कितें म्हणटा तें. MGPचे काही लोकांनी ड्रॉप करचो म्हणून मागला गावडे. MGP खूब मागता अशें जालें जाल्यार MGP मागता, सरकाराचेर कितें इम्पॅक्ट जातलो काय? कांयच इम्पॅक्ट जायना कोणाचेर. सरकार स्ट्रॉंग आहा. इम्पॅक्ट जालो जाल्यार आमी आमचे कडेन वखद आहा सारकें करपाक. हो राजकीय वाद हे भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक न्हयकारिना. पूण अशे तरेचे वाद पासियेस काडून हाताळपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. पळयात. अशे तरेची गोष्टी परत रिपीट जावचे न्ही अशी सगळ्यां कडेन विनंती करता. आनी संयमान काही प्रश्न आसतले पूण ते बसून एकमेका बसून संयमा समोर बसून हे प्रश्न सोडपाक जातात. त्यामुळे अशे तरेचे वातावरण करचे न्ही अशी सगळ्यां कडेन विनंती. सर तांचे अंतर्गत येऊन ते काही पॉलिटिकल इश्यू, हो एक पार्टीचो तो एक पार्टी अशें आसूं शकता. मडगांव आणि फोंडेच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेकार, कृष्णा नायक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयकारांनी प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलोच, पूण 70व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान तिसरो मांडवी पूल देशभक्ती मिरयतना दिश्टी पडलो. पणजे वटेन दोनूय पुलांच्या मदीं 100 फुटी तिरंगो हुबयलो. येता वतल्यांचे तो लक्ष ओडून घेता. पळयात. पणजे बस स्टँडावेल्या हिरो पेट्रोल पंपा सामकार तिसऱ्या मांडवी पुलावेल्या दोन्ही वन वेंच्या मदीं हो 100 फुटी तिरंगो दिमाखान उबो धोलता. GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळयेकाराचे हस्तुकीं हो तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. मांडवी न्हंयवेले तिसऱ्या पुलाच्या उक्तावणाची तयारी चल्ल्या. हें उक्तावण आयतारा जातलें अशें सिद्धार्थान सांगलें. आयकात. मेक इन इंडिया ब्रिज, संपूर्ण भारतीय अभियंत्यांनी बरयल्लो ब्रिज फाल्यां राष्ट्राक आनी लोकांक अर्पण जाता. आयज आमी पुलाचे पुजा करून आनी ध्वजाची पुजा करून एका वटेन भगवंताचे अधिष्ठान 100 फिटाचो ध्वज पणजेचो मेयर विठ्ठल बाब आनी सगळे कॉर्पोरेटर्स आनी पणजेकारांच्या साक्षीन आयज हॉइस्ट केलो. आमचो आज 17वो प्रजासत्ताक दिन, त्या निमित्तान हो सोहळो पार पडलो. म्हाका भरपूर खोस जाता. हांव समेस्त पणजेकारांक तशेंच गोंयकारांक ह्या ध्वजारोहणाची परबी दिता, प्रजासत्ताक दिनाची परबी दिता. तुमकां सगळ्यांक निमंत्रण दिता. फाल्यां 27 तारखेक आयतार दीस सांजचो 7:30 वरांचेर हो लोकार्पणाचो सुवाळो जातलो. कृपा करून सगळे जाण हाजे साक्षीदार जाया. गोंयच्या इतिहासांतलो एक इम्पॉर्टंट क्षण आनी म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांनी हाजे साक्षीदार जावपाक जाय. मांडवी न्हंयवेल्या तिसऱ्या पुलाक भाऊसाहेब बांदोडकार
आणि जुवारी पुलाक डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे नाव दिवचे असे विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान मागला. हे विशीं तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक पत्र बरयलां. आमी काल 3 पत्र बरयलात. एक प्रायम मिनिस्टराक पत्र बरयल्लें आसा, दुसरे युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजीक पत्र बरयलां आणि तिसरे आमचे CM जे आसा गोंयचे मनोहर पर्रीकर हांकां तिगांक पत्र बरयल्लें आसात की जेन्ना ब्रिज जाता किंवा हे मोठे प्रोजेक्ट एका जातले हेजे फुडें आनी हे ब्रिज म्हणटा जावपाचें आसा तेजे खातीर पयलीं आमचे मुख्यमंत्री जे गोंयचे जावन गेले भाऊसाहेब बांदोडकर तेंचे आनी त्या टायमाचे लिडर ऑफ ओपोजिशन आनी ओपिनियन पोला खातीर जे वावर केले जॅक सिक्वेरा हेंची दोगांची नांवां येवपा जाय अशी आमी विनंती केल्ली आसा. जे तेंचें काम आसा जावं ते पयलीं मुख्यमंत्र्याचें म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकराचें जावं ते जॅक सिक्वेराचें काम आसा ते गोंयचे जनतेक सगळ्यांक खबर आसा आनी एकले हांगा कसलें राजकारण न हाडटा हेंची नांवां सांबाळून घेवपा जाय, तेंचें नांवां तांकां मान सन्मान दिवपा जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. लायटीचें बिल फारीक करपा खातीर आतां लायनीत उबे रावपाची गरज ना. हे बिल तुमच्यान आतां ऑनलायन फारीक करूं येता. प्रजासत्ताक दिसाचे औचित्य साधून सरकारान शेनवारा हे सेवेचे उक्तावण केले. हे सेवे खातीर सरकारान TGSB सहकारी बँके वांगडा भागीदारी केल्या. 17व्या प्रजासत्ताक दिसाचे औचित्य साधून सरकारान लोकांचे सेवे खातीर ही नवी सेवा मुखार हाडल्या. पणजेत जाल्ले हे सेवेच्या उक्तावण सोहळ्यात TGSB सहकारी बँकेचे अधिकारी, वीज मंत्री निलेश काब्राल, वीज खात्याची सचिव नीला मोहनन हजर आशिल्ली. www.bharatbillpay.com ह्या संकेतस्थळार वचून लोकांक आपले लायट बिल फारीक करपाक मेळटले. जांकां ॲपार वचून बिल फारीक करपाक कळना तांकां सहकारी बँकेंत वा भारत बिल पे ॲप आशिल्ल्या दुकानार वचून बिल फारीक करपाक मेळटलें. प्ले स्टारार वचून हें ॲप डावनलोड करपाक मेळटा. ॲप उक्तें करतकीत तातूंतल्या लिस्टांत वचून गोवा इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर क्लिक करपाचें. मागीर ऑनलायन बिल मोड उक्तो करून बिल फारीक करचें. बिल फारीक करतकीत तुमकां बिल फारीक जाल्ल्याचो मेसेज येतलो. No queues, no line, only online. And only online will help us to make payment sitting at home comfortably in addition to the various touch points. Sitting at home you can pay. We have more than 500 touch points in Goa where you can conveniently pay the electricity bills. And in addition to this coverage, multiple channels of payments are available for payment. Let it be credit card, let it be debit card, internet banking, mobile banking, NEFT, all types of channels are available for making payment. It is not that you should have an account in a particular bank. We have 60 banks and you can make payment using the application of any bank. That is very important. That many more banks in those particular areas where they are executive engineers to cover up the thing where we want to have an entire setup in Goa where people can go anywhere and pay. And I think they will be well connected with the staff of TGSB promoting this sort of a mechanism of payment. My department has got prime spaces in prime areas. We will give you the required space free. But for that, you will have to design these machines and put them as ATPMs, means 24 hours payment, so that people who forget to pay in the daytime go and pay at the night time, so that we also get our payments. Even though we have 60 banks and 10 non-bank right now allotted for the state of Goa, I, with the help of the chairman and its directors and the staff, will see that in the next few months we will have at least minimum 300 collection centers along with all the small banks which will help the people of Goa to pay. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. फुडल्या प्रजासत्ताक दिसा आदी मडगांवच्या मुस्लिमांक नवे कब्रस्तान मेळटले. नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान तशें उतर दिलां. लोकसभेची आचारसंहिता लागू जावचे आदी कामाक हात घालतले अशें विजय म्हणटा. पूण हे कब्रस्तान नेमके खंय जातलें तें मात ताणें सांगलें ना. मडगांवां मुस्लीम वस्ती खातीर नियोजीत कब्रस्तान ताका जातल्या विरोधाक लागून कितलींशींच वर्सां जालीं जाग्यारच पडनासलें. आतां विजय सरदेसायान 17 कोटी खर्च करून कब्रस्तानाची मागणी पुराय करतलो अशें उतर मुस्लीम फुडाऱ्यांक दिलां.
GSIDCचे वतीन मुस्लिमांचे वस्तीतच ते जातले असे विजय म्हणटा. पळयात. See, the Muslim community has been only taking promises. The Muslim community has been most patient and has not been demanding. Even when the new Qabristan came, there was opposition. There has been no clashes on account of the Muslim community. They have been most tolerant, and it is our duty of this government to give them what this community deserves. Muslim community जे responsible leader आहा तांकां आमी मायजोमेंट खंय येतलें हें सांगिल्लें आहा. I believe that the Muslims deserve this and it is long overdue and we have got to do it. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आता परतून पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय वैजकी महाविद्यालयातले जेवणाचे कंत्राट सोडेक्सो ह्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीक दिवपाचे लागीं निश्चित जाला. सोमार मेरेन हे विशींची प्रक्रिया पुराय करून दिता अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. दक्षिण गोंयांत येवपी हॉस्पिटलांतल्या नोकऱ्या खातीर दक्षिणीचेच लोकांक प्राधान्य दितले अशें राणे म्हणटा. चिखलीच्या नूतनीकरण केल्ल्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोचे हस्तुकी ह्या हॉस्पिटलाचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्ढाणा, वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पेशंट केअर म्हणटा आणि रिकवरी ऑफ पेशंट आणि न्यूट्रिशन जे पेशंट आसा डायरेक्टली कोरिलेटेड आहा. आणि म्हणूनच आमी ठरयल्लें आसा गोवा सरकारान आनी सोमारा मुख्यमंत्री क्लियर करतले आनी म्हाका दितले. त्यांनी म्हाका आयज सांगला तूं चल, आयज आपण प्रयत्न करता करपाक, नाल्यार सोमारा तुका क्लियर करून दिता, तूं तें चालू कर. गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ सर्विसेस जे कितें आहा, नर्सिंग इन्स्टिट्यूट पासून भुरग्यांचे कॅन्टीन, मेस हे सोडेक्सो कंपनी चलयतली. हे फॉरेन कंपनी, इंटरनॅशनल कंपनी आणि प्रत्येक पेशंटाचे जे आजारी आहा तो त्या प्रमाणे ताका कितें जेवंक घालूंक जाय, तेजे पर ग्रॅम कितले ताका वचूंक जाय, त्या तरेचे न्यूट्रिशन ते 160 लोक ते एम्प्लॉय करतले आणि गरीब मनशाक ते ट्रे हाडून ते दितले. दक्षिण गोंया येवपी हॉस्पिटलांनी दक्षिणेंतल्याच लोकांक प्राधान्य दितले हे आमी आदींच थारायलां अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आणि मेन म्हणजे कित्याक की ह्या तरेचे वास्तू जेन्ना ह्या परिसरांत जेन्ना आमी तयार करता, ह्या परिसराच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमचे थरलेलेच आसा की त्या एरियान आमी प्रायोरिटी दिवपाची गरज आसा. आमी ठरयिल्लें आसा की सावथ गोवाचे जेन्ना हॉस्पिटल तयार जातले चडशे आमी सावथ गोवा भर दितले. पण कितें आसता की केन्ना केन्ना एक वेगळ्या दृश्टिकोनान फुडें वचूंक जाय. हे सरकार लोकां खातीर वावुरता. ह्या वेळार कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्ढाणा, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आणि वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाय उलयलो. I was told by somebody who's very close to the Honorable Chief Minister that he has a list of all the projects in the state of Goa. And I'm very sure that the cottage hospital at Chikhali was definitely is definitely one of his star projects. मैं रिक्वेस्ट करता है मिनिस्टर की स्टाफ मातशें बेगीन घाल. स्टाफ हॉस्पिटल बेगीन स्टार्ट केलें तो सांगोन केन्ना स्टार्ट करते. हॉस्पिटल इमिजिएटली स्टार्ट केला आनी एक सांगपाक ताका एक मॉर्ग एक आहा, ते मॉर्ग एक ऑपरेशन कर प्लीज. एक दोतोर पोस्ट केले म्हण जायना, आमकां मिनिमम आनी 2 जाण तरी दोतोर जाय. हे खऱ्यांनी हॉस्पिटल सारकें चलतलो जाल्यार. चिखलेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. हालींच पणजे जाल्ले एस्टेडो आखाडो ह्या पयल्या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयाक 7 पदकां फावो जाल्यांत. तातूंत 6 भांगरा जाल्यार एका काश्या पदकाचो आस्पाव आसा. पळयात पुराय बातमी. एस्टेडो आखाडो अर्थात मर्दानी आखाडो हो भारतीय मार्शल आर्टाचो प्रकार. हो खेळा प्रकार तितलोसो फामाद ना, पूण गोंय खेळा प्राधिकरणान ह्या खेळा प्रकाराक पालव दिवचो अशें गोंय एस्टेडो अकादमीचो सरचिटणीस विल्टन डिक्रूझान सांगलें. वी हॅव अ अकॅडमी, मार्शल आर्ट्स अकॅडमी, and we include more than 8 martial arts in it. And this Estrido Akada, which is also known as Mardani Akada, it shows the Indian culture. I appeal to SSG to put this game, include it in the SSG, so that all the students get the benefit of it and to promote the culture of India. Now we are having 7 of us who had participated,
and out of 7, 6 golds and 1 bronze. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. माजोड्डेचो फामाद संगीतकार एन्थोनी गोन्साल्वीस आणि शिक्षण तज्ञ निकोलस परेरा हांची नांवां रस्त्याक दिवपाचो सुवाळो माजोड्डे जालो. माजोड्डेचे पंचायतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडली. माजोड्ड्या जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक खासदार नरेंद्र सावयकार, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा, जिल्लो पंचायत वांगडी नेली रॉड्रिक्स हजर आशिल्ले. एन्थोनी गोन्साल्विसान गोंयचे संगीत हिंदुस्तानी संगीतात भरशिल्लें, ताची याद करप गोंयकारांचे कर्तव्य अशें माविनोन सांगलें. पळयात. म्युझिशियन जातलो जाल्यार एन्थनी गोन्साल्वीस सारको जातलो, इतले तेजे व्हडलें नांव आसा. प्रोफेसर सांतियागो स्टडी करता, रिसर्च करता. आय रिक्वेस्ट यू डू ट्रू रिसर्च and you will believe every word that I say. There is no bigger musician than him. The fusion he brought about between Indian and Western music, how he taught people to use both all instruments at a time and still synchronize it to be pleasant to your ears. And I say good music is not only pleasant to your ears, it is pleasant to God above. He was that level that he knew how to please God, I will put it that way. एन्थनी बाबा आसात, तशेंच एज्युकेशनिस्ट आमचो फादर निकलांव आसात. दोगांची नांवां रस्त्याक दिवपाचो एक प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडलो. एन्थनी बाबा इनफॅक्ट आय हॅड अ प्रिविलेज टू मीट हिम ऑन क्वायट मेनी ओकेजन्स. ताका मेळ्ळा खूब फावटी, तेजे कडल्यान आयकलां. हिंदी पिक्चरान एक मुवीन एक फामाद पद आसा, मेनी ऑफ यू मस्ट हॅव हर्ड इट, माय नेम इज एन्थनी गोन्साल्वीस. आनीक तें नांव जेन्ना म्हाका तेणें सांगलें, रायट लक्ष्मी, एंड ही टोल्ड मी की तें नांव जें आसा तें पद जें आसा तें आपल्याचेर आसा म्हणून. आय वॉज सरप्रायज एंड ही टोल्ड मी की कित्या खातीर आपल्या नांवाचेर तें पद जालें म्हणून. इनफॅक्ट अशा पद्दतीन एक कॉन्ट्रिब्युशन जेणें गोंयचे आमी म्हणटात की गोंय ही हांगासर कल्चर आनी हांगासर खूब संस्कृती हांगासर आसा, पूण तेजें कॉन्ट्रिब्युशन थ्रू म्युजीक जर कोणी दिल्लें आसत, अख्ख्या बॉलिवूड हेका जर दिल्लें आसत जाल्यार तें बाब एन्थनीन दिल्लें आसा. माजोड्डेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आयज खणी सुरू करतात, फाल्यां सुरू करतात अशें म्हणत लोकांक हुमकळायत दवरपी भाजपा पासून सादूर रावपाचो उलो आम आदमी पार्टीन मारला. खण वाठारांत लोकांची अवतिकाय जाल्या, पूण राजकारणी मतांचेर दोळो दवरत फटीची आश्वासनां दिता अशें आपाचें म्हणणें. सरकाराक खणी सुरू करपाच्यो आशिल्ल्यो जाल्यार ते केन्नाच करपाचें, पूण सरकार खण अवलंबितांक फटयत आसा. सरकार फकत 88 लीज धारकांचें बरेपण घेवपाक सोदता असो आरोप आम आदमी पार्टीचो दक्षिण गोंयचो खजिनदार रामिरो मास्कारेनस आणि म्हणयारो सिद्धार्थ कारापूरकारान केलो. पळयात. फक्त 88 लीज आहा ते रिन्यू करपाक भोंवता. जेन्ना मार्चान कोर्टाची ऑर्डर येयली, फेब्रुवारीन मार्चान सान मायनींग बंद म्हणून, इमिजिएटली तर गव्हर्मेंटान अकॉर्डिंग टू जी कोर्टाची ऑर्डर आहा पळय, ते ऑर्डरीचेर हें करून सोल्युशन काडपाक केल्लें जाल्यार हेदोर मायनींग चालू जाता आसलें. हे सद्दां टेम्पररी सोल्युशन काडून आतां म्हणटा BJP म्हणटा आमी न्यू सोल्युशन काडलां खंय. जस्ट बिफोर इलेक्शन ते आतां न्यू सोल्युशन काडलां म्हणटा. तर न्यू सोल्युशन कितें तें आमकां खबर ना, पूण ते फक्त हांकां डिपेंडंटांक बी फटोवपाक आनी वोट घेवपाक अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सो तेणी आमचे मायनींग डिपेंडंट आहा तेणी चतूर रावचे की हे आमकां परत फटोवपाक सोदता म्हूण. आम्ही टोटल केलं जाल्यार 1,40,000 कोटीची चोरी आसा आणि सुप्रीम कोर्टान सांगला 60,000 कोटी प्लस परिकार बाब म्हणटा 3,000 कोटी. सो 63-65 करोड सुमार जाता. हाजे रिकवरी कांय करना. अरे बाबा तांच्यो चूल चलना घरा कडेन हे ट्रकवाल्यांच्यो, सामके गरिबीक पडल्या. तुमी रिकवर तरी थोडे करा आनी दिया मरे तांकां. तुम्ही रिकवरी कित्याक करना? तुम्ही सांगिल्ले प्रॉमिस केल्ले फ्लोर ऑफ द हावजारूय सांगिल्ले 3,000 कोटी इल्लिगल मायनींग जालां, तें तरी रिकवर करपाक कित्याक जायना तुमच्यान तांचे पोटां भरपाक? हे सामकें फटींग गव्हर्मेंट हे सगळ्यांक फटयतात आनी बिचाऱ्या ट्रकवाल्यांक आनी आमी एफेक्टेड आहा तांकांय फटयतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.